सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो नमस्कार. हांव आयवी पेरेरा, एक नांवमोस्ते कलाकार. कोंकणी भासोत म्हजो वावर सदांच चालू आसा आनीक आसतलो. आयज हांव सेझर बाब डिमेलो आनी बरयलोलो लेख तुमचे फुडें दवरतां. लेखाचें नांव बाडेल. जायतो लोक बाडेल कोण आनी कितें पळय तो नकळो आसतली. तर बाडेल म्हणटात ती कोण? ती आनी दुसरी न्हय, बगर ओस्तोऱ्यो ज्यो कुलीचो धंदो करता. दुसरे शब्दांनी हेलकारी. लोकांचो वेपार पावयता, दार सांबाळटा आदी. आनी त्यो चड करून मडगांवां बाजारांत पळोवंक मेळटा. पुर्तुगेज तेंपा वयलो परंपरीक धंदो पिळगेचे पिळगेक चालू आसलो आनीक आजुनूय आसा. पूण तो आतां उणी जायत वेता. कित्याक ताची भुरगीं जावन धुवो, सुनो, नातरां शिकल्यात, सिरीज कोत्तात आनी हो पुर्वजांचो धंदो करूंक लोसता. आतां जे कोण उरल्यात ते 50-60 वदीक वर्साच्यो वस्तोऱ्यो आनी चडशे मडगांवां आनीक म्हापशा बाजारांत धंदो चलयतात. ह्यो वस्तोऱ्यो सकाळीं फुडें जेवण करून आपल्या घरांतली भायर सरतात आनी बसींनी आपलो प्रवास करताली. आनी त्या त्या सुवातेर जे गिरायकूय चड जाता थंय आपले सदांच्या गिरायकांक रावताली. चडशीं बादेलां क्रिस्तांव समाजांतलीं आसलीं आनी तांकां गिरायकूय कोणाचें चड मेळटा ताचेर दावटी नदर मारल्या. पुर्तुगेज तेंपार भाटकारनी जावं क्रिस्तांव वो हिंदू कसलोच भेदभाव दवरिनासतना बाजारांत वेपार घेताली आनी तांचे लागीं घारां धाडून दिताली. पूण केन्नाच आमी आयकोंक ना हो वेपार चोरयेक गेला वो ना जाला म्हूण वाटेर. उपरांत धंदेवाले आपली बाजारांत दुकानां तिंच्या हातींनी सोडून सरकारी कचेरीन टॅक्स भरून, लायटीची उदकाची बिलां फारीक करून, बँकेनी पयशे भरून परतताले आनी ते म्हटल्यार ती बाडेलां हो तांचो वेपार सांबाळटाली. जायतो लोक एक लिस्ट तयार करून त्या त्या दुकानार धाडून तांकां वेपार हाडूंक लायताली. कित्याक ती तांची विस्वासाची मनशां आसलीं. दनपारचे 1:30 ते 3:30 जेन्ना बाजारांत दुकानां बंद जातात तेन्ना जेवण हाडलेलें जेवतात आनी ती सुस्त पासोयेर आड पडटात. उपरांत आपलो धंदो चालू करतात. तांची जोड दिसाक 200 ते 500 रुपया आपले घाटीक बांदतात आनी सांजेचे 6:30 वरांचेर बसीर बसून घरा परततात. तांचे न्हेसोप चडश्यो कुणबी साडयो जे आदले तेंपार तांबडे आनी निळे कोराराचे दिसताले आनी ती स्पेशलिटी तुमकां खंयच पळोवंक मेवची ना. पूण त्यो प्रिन्स आतां चड बाजारांत मेळोंक ना. त्या पासत ती आपल्याक जाय ते न्हेसतात. जेन्ना रेल्वे गोंयांत सुरू जाली, मायग्रंट लेबरर्स येवपाक लागले, हो धंदो सवायचे सवाय करूंक लागले आनी असो बाडेलांचो परंपरीक धंद्याक मार बसलो. तांची लायफस्टायल 8वेच तरेची. माथ्यार पाटली, तोंडांत पेटलेली कुडे विडी दवरून वेपार पावटी करताली आनी हिशोबाक हिशोब दिताली. चोरयेचो हात केन्नाच ताका नासलो. मोगान खालतिकायेन ती काम करताली. बरो रेस्पेद मान ती दिताली. केन्नाच पयशाक लागून झगडनासली. जरूय एक वजनादीक वस्त उबारपाची आसली जाल्यार 4 जाण एकठांय जातालीं. ती पावयताली आनी घेतिल्ल्या पयशांचे वांटे करताली. 2011 वर्सा जेन्ना गोंय सरकारान गोंयचे सुटकेचो भांगाराचो उत्सव मनयलो तेन्ना 25 वर्सां मदीं ज्या भाडेलकारांनी आपल्या योगदान ह्या धंद्याक दिलां तांकां विचून काडून 25 हजाराची देणगी फावो केली. ह्या तांच्या प्रमाणीक वावराक हांव आयवी पेरेरा
आनी सेजर बाब डिमेलो काळजांतान तांकां दिलवासता आनी तांणी दिल्ल्या योगदानाक आमी सलाम करता. खऱ्यांनीच हें जावन आसा एक आदलें भांगार. खोंकानी उलय, लंडन फुडें, सावथहॅम्प्टन UK. देव बरें करूं, मोग आसूं दी.